ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया वचनो सगळ्या संसाराच्या दुनियाचे सोमुकार हांव आनी तूं आसांव ताका मेळचे आनी ताच्या सांगता कुर्सूंचो हो आमचो वेळ जिविताच्या हजार हेर दिसा प्रास व्हरतो
कित्याक तो आमचो रसनार ताचे तावनो आमची रसन जाल्या आनी ताचे थंय मात्र आमी आखरेक एक संवक आसा ताच्या सारक्या आनी स्वरुपायेन रचल्ल्या आमचे थंय ताचे रूपणे आसा देखून आवय बापाय मरिफात आमी जल्मल्या तरी आमी देवाक सर्वल्ली जावन आसा देखून वडिलांक दिवचो मान दिवन देवाक संपूर्ण रितीन वंदूंक आमी फावो तर त्याच बापा सांगता वेळ करसूंक आमी तयार जावया आमच्या मोगान बरोवन आमचो बरो गवळी ह्या साक्रामेंतांत खरोचो हजार आसा ताणें पातक्यांचो मोग केलो पातक्या सांगता तो रावलो तांकां परत सारक्या वाटेन हाडन नवें जिवीत दिलें पिडेस्तांक ताणें गूण केलें जिविताच्या समस्यांत बुडल्ल्यांक ताणें नवो दिशा ताणें दाखयली तर त्या आमच्या सोम्याक मान पटोवया त्या आमच्या रायाक गौरवान आमी तकली बागोवन जाता जाल्यार सर्वस्व नमस्कार करून ताका मान पटोवया गावून गीत बापाक नमन करता तुमच्या बुकांत पेज बरा दोळे आमचे वेदी रासच्या सोम्याचेर कसोवया इशीन तशीन पळोवची गरज ना कित्याक आमचो सोमी ह्या वेदी मुखार हजार आसा हांव आनी सोमी म्हजो सोमी म्हळ्यार चिंतपान आमी बरया बगलें नासलें कितें चिंतात कितें सांगतीत म्हळें चिंताप आमचे थंय नाका फकत सोम्याचेर आमची मौत केंद्रीत करया आमकां जाय आसचें आसन आमी घेवया आनी सोम्या लागीं उलोवंक आमी तयार जावया मुगाळा सोम्या ह्या मध्यान वेळार ह्या मध्यान सकाळ वेळार म्हजे जिविताचो संतोषो कश्ट दूख समस्ये पिडा बे आत्रेग योजना घेवन हांव तुजे मुखार बसला सोम्या जिवितांत समाधान विशेव आनी आनंद बगी जाय म्हणून आशेवन सबार वेळ टीव्हीन करसिलें कुडीक आनी मोतीक विशेव दिनासतना दिसांची सर्तीक वरां काम करनस रावलो वा रावली सोम्या आस्त बदीक म्हाका समाधान दिवंक शकलें ना हांव तुज्या मुखार आसा तुवें म्हळाय कश्टतल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो येया हांव तुमकां विशेव दिता तशेंच तुवें म्हळाय
हांव तुमकां आनाता बरी सोडून वेसोना. वय सोम्या, ह्या उतराचेर बरोवचो न्हू, हांव हांगा आसा. हांव खंडीत जाणा तूं म्हजे संगी चलतलोय आनी जिवितांत समाधान आसतलें. विशेष रितीन आज आमच्या ह्या राष्ट्राचें एलिझावांचे फलितांश भायर पडटा आसतना वा ताका तयारी करता आसतना एका रितीन खळजेणी आमकां भोगता. आमचे सांगाता तूं राव सोम्या. वय मोगाच्यानो, जेजू आमकां आपयता. दुखांत आसल्ल्यांक, कश्टांत संपटल्ल्यांक, नश्टांत अडसतल्यांक, निराशेन आसल्ल्यांक, पिडे शिडेन बुडल्ल्यांक, विघ्नां आनवरांनी विश्वास दंडलेल्यांक तो आपयता. आमचो जेजू आपयता. आमचो राय आमकां आपयता. आमचो इश्ट जेजू आमकां आपयता. आमचे संगी चलोवंक तो तयार आसा. तर त्याच सोम्याचे आपोवणे गिता मारिफात आमी अनुभव करया. गावून गीत जेजू आपयता.
म्हज्या गवड्या, म्हज्या इश्टा, म्हज्या राया, म्हज्या जेजू, म्हज्या जिवीत तुका कळीत आसा. म्हजें जिवीत सगळेंच तुका कळीत आसा. हांव कितें तें तूं जाणाय. तरी तुजेर सर्तीक गुमान म्हज्या जिणयेचेर हाडशाक म्हज्या जिणयेची थोडी घडयो तुजे मुखार दवरूंक हांव आशेता. सोम्या, एका साद्या क्रिस्तांव कुटुंबांत तुवें म्हाका जल्म दिलें. भावा भयणी सांगाता वाडशाक फोव केलें. तांच्या सांगाता वाडून येतना इल्लो राग, इल्लो मोग, इल्लो मोसोरो आनी वांटून घेवंकूय शिकलो वा शिकलें. म्हजो स्वभाव असो हेरांनी फायदो उठोवन म्हाका हेरां सांगी म्हज्या आवय बापयनी तुलन करतना मस्त दूख आनी बेजाराय भोगतलें. पूण दुसऱ्याच वेळान तांणी मोगाची उतरां उलयतना सगळें विसरून वेतलें. पूण आतां जिविताचे पंतवन कामाचो बरो जबाबदारी सरतना सांगाता जण आसल्यार एक मोगाचें उतर आयकनासतना एकल्यानच एक सोरपणान सगळें फुडें करचें पडटना सगळ्यांनी सांडले बरी जिवितांत भोगता. जिवीत पुरो म्हणलें चिन्नां येवंक सुरू जाल्यात. वय सोम्या, म्हजें सांगाता तूं राव. शिकाप काम म्हणून शिकपा आनी कामा फाटल्यान धांवन कोणाची सळवळ दवरिनासतना संबंध नासतना एका रितीचें व्यर्थपण आतां भोगता सोम्या. म्हाका हर एकल्यांक गौरव दिवंक आनी तांच्या सळवळेन बरोवन तुजे तें नवो संबंध रुता करूंक म्हाका कृपेन भर सोम्या. कुटाम भुरगे म्हणून सर्व संगती, थोडे संगती स्वार्थान, थोडे निस्वार्थान तुका पयलो जागो दिनासतना संवसारी स्थान मान चिंतून हंकारान बरोवन हेरांक कीळपणान चिंतून त्याच कीळ रितीन चलयल्याक आज म्हाका कुटुंबाची कोणूच आदाराक नासतना दुखयलेली मात्र आनी तांचे तावनूच म्हाका आदार मेळटा आसतना पाश्चाताप भोगता सोम्या. कितेंच चिंतिनासतना हांवें ते दळाक केल्लें आतां सूख म्हूण भोगता सोम्या. पूण कोणा लागीं वचो सोम्या? कोणीय म्हाका स्विकार करूंक आतां तयार ना. सोम्या, आतां जिविता विशयांत साबार रितींची जाणवाय आसा आनी जिवीत बरें करून नव्यान प्रारंभ करूंक कुशी व्हरतना हांवूच सगळ्यांक कोडू नाविश्वासी दुखोवचो फटोवचो म्हणून लेखून कोणी गण्य करिनातल्या वेळार जिवीतच नाका म्हूण भोगता सोम्या. जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत जिवीत जियेत आसतना साबार फावटी ग्रेस्त काय जाय, पयशे जाय म्हणून चिंतून ताच्या फाटल्यान धांवून तुजें थंय आयलें जाल्यार मागणे केल्यार म्हाका कितें मेळटा हें अशें चिंतून पवित्रपण आत्मीकपणांत कितें गरज म्हूण चिंतून हांव म्हज्याच चिंतनांनी
धांवलो सोम्या धांवली सोम्या पूण तातूंत कितेंच समाधान ना म्हणलें म्हाका कळ्ळी जाला सोम्या. आज हांव तुजे मुखार आसा सोम्या. म्हज्या जिवितांत तूं जाय सोम्या. तूंच म्हज्या जिविताचें सर्वस्व सोम्या. सोम्या तूं जाय म्हाका. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आदार. म्हज्या जिवितांत तूं राव. म्हज्या काळजांत तूं बिडार कर आनी म्हज्या काळजांत बिडार करन म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हर सोम्या. तुजे थंय मात्र म्हाका आदार मेळटा. तुका म्हजें जिवीत समर्पण दिता. ही थोडी मिनटां तुजे थंय करसूनची म्हज्या जिवितांत अमूल्य कर सोम्या. तूं म्हजे सांगाता ये सोम्या. म्हज्या कुटुंबांत राव सोम्या. म्हज्या जिवितांत राव सोम्या. म्हज्या एकसुरपणान म्हाका आदार दी सोम्या. मगचनो त्याच सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी गितां मारिफात आपोवया. गावून गीत तूंच म्हजो रचणार सोम्या. सोम्या दिनोच्या बुकांत पेज 146.
Jesus moja karsan sumya sedans kerbida सदांच कर बिडार सोम्या सोम्यान आमच्या जिवितांत सबार बरेपण केल्यात ती सर्व बरेपणांनी आळणं ताका आमी खंयच्याय रितीन फारीक करूंक असाध्य कित्याक ह्या संवसारांत जे कितें आसा तें ताचेंच आनी ताचे मारिफात जाल्लें देखून ताका फकत आमी आमच्या उपकार स्तुतेन उपकार बावडूंक आनी ताका महिमा दिवंक मात्र साध्य आनी हाचे वरवीं ताची महिमा गावंक आनी ताका उपकार बावडूंक आमकां साध्य आसा तर सांगाता म्हणया अर्गान तुका सोम्या जेसू Organ tuka sumya Jesus अर्गान तुका सोम्या जेसू Organ tuka sumya Jesus होगलाब तुका सोम्या जेसू Oglap tuka sumya होगलाब तुका सोम्या जेसू Oglap tuka sumya Jesus वंदन तुका सोम्या जेसू Vandan tuka sumya Jesus वंदन तुका सोम्या जेसू Vandan tuka sumya Jesus जय जय तुका सोम्या जेसू Jai Jai tuka sumya जय जय तुका सोम्या जेसू Jai Jai tuka sumya Jesus स्तुति तुका सोम्या जेसू Suti tuka sumya Jesus स्तुति तुका सोम्या जेसू Suti tuka sumya Jesus आराधन तुका सोम्या जेसू Varadan tuka sumya Jesus आराधन तुका सोम्या जेसू Varadan tuka sumya Jesus हाथ उबार म्हणया हालेलुया 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 तुमची जबाब जाऊन दी अर्गान तुका सोम्या जेसू Organ tuka sumya Jesus मनीस जावन तुज्या संख्यात स्वरूपान आमकां रचलाई देखून Organ tuka sumya Jesus क्रिस्ती कुटुंबान जल्मोवचे भाग आमकां फोव केलाय देखून Organ tuka sumya Jesus माई बाब पप्पा मम्मी डॅडी अम्मा म्हणचे भाग आमकां फोव केल्ल्या पासून Organ tuka sumya Jesus बरे फुरगस कुटाम आमकां फोव केल्ल्या पासून Organ tuka sumya Jesus बरे सजारा तुवें आमकां फोव केल्ल्या देखून Organ tuka sumya Jesus जिणेची संगातीन फोव केल्ल्या पासून Organ tuka sumya Jesus भुरग्यांचे देणे फोव केल्ल्या पासून सर्व कुडीचे विश्वे सारक्या रितीन आमकां दिल्ल्या पासून Organ tuka sumya मोगाळ फुरगस कुटाम आनी धार्मीक वडील आमकां फोव केल्ल्या पासून sumya Jesus भुरग्याक शिकोवंक बरो इस्कॉल आमकां फोव केल्ल्या पासून Organ tuka sumya Jesus भुरग्यांक शिकोवचे त्राण आनी तांक आमकां दिल्ल्या पासून Organ tuka sumya Jesus दिसपडतो ग्रास जोडचे बरे काम आनी तांक आमकां फोव केल्ल्या पासून Organ tuka sumya Jesus आतां तुमचे उले तुमी उसारया आमी जेजू मुखार आसा ताचे तावन सबार उपकार आमी जोडल्यात लजेवचे नाका हांव आनी म्हजो सोमी म्हणून आमी पयलेंच म्हणला तर त्याच सोम्याक आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेपण आमी उसारन ताका स्तुती करया तुमची जबाब अर्गान तुका सोम्या जेसू 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 अर्गान तुका सोम्या जेसू
Argantuka Sumia Jesu. 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 Mogachino आमच्या जिवितांत त्या सुम्यान साबार संगती केल्यात सगळो दीस बसून आमी ताका अर्गां दिल्या रे स्तुती गायल्या रे पावाना पुनू आमकां वेळाचो अभाव आसा सुम्या लागीं आमी थोडी मिनटां मात्र हांगासर करसूंक आयल्या तर त्या सुम्याक आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवन गावया गीत होगलाप दिता जेसू पेज 13 Jesu, amor grita Jesu, amor grita Jesu, moja casa. Amor grita Jesu, amor grita Jesu, amor grita Jesu calza. Jesu, amor grandita Jesu, amor grandita Jesu, moja casa. Amor grandita Jesu, amor grandita Jesu, amor grandita Jesu calza. Spalta Jesu, am Santo Spalta Jesu, am Santo Spalta Jesu, moja casa. Am Santo Spalta Jesu, am Santo Spalta Jesu, am Santo Spalta Jesu calza. Jesu, ah Jesu, monta Jesu, ah Jesu, monta Jesu, moja casa. Ah Jesu, monta Jesu, ah Jesu, monta Jesu, ah Jesu, monta Jesu calza. Jesu, amor करता Jesu, amor करता Jesu, moja casa.
Jesu, amor karta Jesu, amor karta Jesu kalsa. Sala Jesu, ao tu so sala Jesu, ao tu so sala Jesu, moja coisa. Ao tu so sala Jesu, ao tu so sala Jesu, ao tu so sala Jesu coisa. Jesu, ao caldorauta Jesu, ao caldorauta Jesu, moja coisa. Ao caldorauta Jesu, ao caldorauta Jesu, ao caldorauta Jesu coisa. Somia Jesu, tu ao somia Jesu, tu ao somia Jesu, moja coisa. Tu ao somia Jesu, tu ao somia Jesu, tu ao somia Jesu coisa. Tu ao somia Jesu, tu ao somia Jesu, tu ao somia Jesu, moja coisa. Tu ao somia Jesu, tu ao somia Jesu, tu ao somia Jesu coisa. आमचे थंय रावूंक आशिल्लो सोमी आमचो मोग करता तो आमचे तावनो बरेपण आनी पवित्रपणाचें येता आमचे थंय बरें मन खंडीत आसा त्या देखून आमी हांगासर सोम्या मुखार आसा त्याच सोम्याच्या संपूर्ण कृपेन वर्षाक पवित्रपणाची गरज आसा एक सुटावे कुमसार आनी पश्चातापाचें काळीज आमकां पवित्र काळजान भरता वा आमचे थंय पवित्रपणान भरता तर त्याच पश्चातापाच्या काळजान सोम्या लागीं आमी बोगसाणें मागया तुमची जबाब जावं दी सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका बक्षी म्हज्या उतरांनी खरण्यांनी म्हज्या आवय बापायक आनी वडिलांक हांवें दुखयल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी तुका म्हज्या जिवितांत पयलो स्थान दिनातल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी तुजें नांव व्यर्थ रितीन हांवें काडल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी पवित्रपणी मिसाचें बलिदान मागणें करिनातल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी हांवें उतरांनी हेरांक जिवेशी मारल्या पासून सोम्या म्हाका हांवें म्हज्या मतींत हळशीक चिन्ना हळशीकपण चिंतल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी एक आवय बापूय वडील जावन म्हज्या जबाबदारेंत चुकल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी पोती पोतीण जावन विश्वासपणांत चुकोवन पडिल्ल्या पासून सोम्या म्हाका भुरग्यांतय निर्लक्ष दाखयल्या पासून सोम्या म्हाका घामांत आळसाई आनी सोरपण केल्ल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी वायट खबरो करून हेरांक दुखयल्या पासून सोम्या म्हाका हेरा विशयांत गुट पेल्यांक प्रगट करून तांची मर्याद काडल्या देखून सोम्या म्हाका बक्षी उपादेशाच्या वाटांनी चलनातल्या पासून सोम्या म्हाका बक्षी तर सुम्या लागीं म्हणया आमी तुजे तावन पयस गेल्या आमकां पाटी तुज्या हिणांत हाड आमकां पवित्र कर तुज्या पवित्र रक्तान नितळ कर तर सुम्या लागीं आमची सर्व पातकां आमी गीत गायता आसतना आमचे लागीं असं उणेपण सगळें त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवन नितळाय पवित्रपण आपणाव्या काव्या गीत देवा तावन हांव चड पयस सरलो पेज नंबर 34 Tão
वाक्याच्या वाणी सडूलो सोन्यागरा पाठी येता घरा येता घरा येता उठो सांडून बेसोना उठे आसा तुझे मोगाचे हात सोन्या पाठी येता घरा येता घरा येता सोडून सांडून बेसोना उठे आसा तुझे मोगाचे हात सोन्या पाठी येता वेचीक पुताच्या कणयेंत आमी आयकता पूत पाटी गरायत आसतना ताचो बापूय परत ताचो गांवराव पाटी दिता ताका कितें लब्धोंग आसा परत जें कितें ताका गरज आसा सगळें दिता तर आमी त्या सुम्या थंय पाटी आयिल्ले आमकां तो दोनी हात उसावन धरून स्वागत करता आनी आमकां जाय जाल्लें सगळें दिता तर आमची सर्व विनवण्यो ताचे थंय दवरया हांव गरजो उसरता आसतना मौनपणी तुमच्या काळजांनी तुमी सुम्या लागीं मागचें मागया आमी पाप सैबा पसत बिस्प सैबा पसत ह्या जाकां पसत धर्मीक भाऊ भयणी पसत तांणी तांच्या बेसांत तिरसान सांबाळूंक आनी तांकां दिल्लें मिसांव काम बऱ्या रितीन करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर मागया राजकीय फुडाऱ्या पसत आमच्या राष्ट्रा पसत आज विशेष रितीन एलिझबेथचे फलितांश प्रगट जावंचार आसा आसतना बरे राजकीय फुडारी तशेंच बरो गव्हर्मेंट आमकां लाभचे पसत आमी मागया
माग्या फिरगस कुटुंबापासून फिरगजंताची आमची सर्व कुटुंबां एकामेका मोगान एकामेका संबंधान एकामेका एकवटान जिवंक आनी एकामेका आदार दिवन बरी पवित्र क्रिस्ती कुटुंबां जावच्याक जाय अशी करपा सुम्या लागीं मागया आमी आमच्या युवा जाणां पासत सबार जाण शिकते आसात सबार जाण काम करते आसात सबार जाण जिणे सांगातीनीक सोदते आसात हे सर्वांक जे कितें गरज आसा ते सोमीस तांकां फावो करून दी आनी सारक्या वाटेन तांणी चलोवन आमच्या पवित्र सभेची मुखली परजाती आनी आस्त ती त्या देखून बऱ्या वाटेन चलोवंक पवित्रत्म्याची कृपा देणी तांकां लाभून दी म्हणून सोम्या लागीं माग्या भुरग्यां पासून ह्या फाटल्या दिसांनी इस्कोलो आरंभ जाला आसता तांच्या शिकपातय तांणी सडीत गामान दिवंक आनी बरी माऊल्या शिकोवन त्या माऊल्यांनी चलोवन बरी नागरीक जावच्याक जाय अशी करपा सोम्या लागीं मागया सर्व काजारी जोड्यां पासून तांणी एकामेका विश्वासाची भास सांबाळून व्हरूंक आनी एकामेका सोडतोड करून जियोवंक आनी कितें उणेपण घडटा आसतना एकामेका बोगसून सुदारसून आदार दिवन फुडें चलच्याक जाय अशी करपा सोम्या लागीं मागया आमी एकोडी आवय बापाय पासत सिंगल पेरंट्सा पासत आमी मागया तांच्या भुरग्यांक वाडोवंक वा तांकां पोस करूंक ती कश्ट जातात दीस रात तांकां तस्सो सोमी आदार दिवन दी तांकां जाय अशी कृपा दिवन दी तांकां जाय असो मोग तांकां जाय अशे आदार तस्सो सोमी बऱ्या मनाच्या मनशा तावन लाभोवन दी म्हणून मागया सर्व अवंकाऱ्यां पासून जिविताच्या साबार कारणा खातीर ती अवंकार जाल्यात अवंकार रावल्यात तांच्या बेसातय देव तांकां आशिर्वाद दिवन दी आनी तांणी करची सेवा आनी तांणी करचें सर्व काम तसो सोमी पवित्र करून दी आनी ताचे मारिफात तांकां तो बेसावन दिवन दी म्हणून आमी मागया आमी आमच्या मोगाच्या पासत मागया आमच्या कुटुंबाच्या सर्व योजना पासत मागया आमी फिरगस कुटुंबाच्या योजना पासत मागया आमी आमच्या वैयक्तीक योजना पासत ही सर्व विनवणी सोम्याच्या मागण्या मुखांतर सोम्याक आमी समर्पण दिवया सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगचनो एक घडीभर आमचे हात आमी उबार धरया आनी आमचे सर्वस्व त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमचे कुटुंब आमी ताका समर्पण दिवया आमच्या मोगाच्याक आमी ताका समर्पण दिवया आमच्या युवा जाणांक आमी समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया आमच्या सर्व अवंकाऱ्यांक आमी ताका समर्पण दिवया एकोडी आवय बापायक ताका आमी समर्पण दिवया आमच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक आमी ताका समर्पण दिवया आमच्या आत्मीक वडिलांक ताका समर्पण दिवया आमच्या गांवच्या सर्व लोकांक आमी ताका समर्पण दिवया त्याच सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक तयार जावया गावन गीत येद्या वडा साक्रामेंता Hallelujah.
प्रार्थूया. हे देवा विशीत साक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. सुम्याचो आशीर्वाद घेता आसतना आमचे जे कितें पिडा आसा उणेपण आसा आमचे कुटुंब आमच्या भुरग्यांक सगळे समर्पण दिवया आनी तसो आशीर्वाद घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मगाचे न्हू आयची शुभ अर्थ आमकां म्हणटा रायाचे रायाक दिया देवाचे देवाक दिया. तर आमच्या जिवितांत आमी ह्या संवसारी जल्मात हांव तरी संवसारी कर्तव्य आमकां आसा वय तरी आत्मीक कर्तव्य आमकां आसा देवा थंय. तर जे कितें कर्तव्य संवसाराचें आसा तेंय करीजे आनी देवा तें अशें कर्तव्य करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागता आसतना पवित्रपणी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी ती करया आनी आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट हाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गौड अपराध. ह्या पसत बघून सदां संकार मरी सगळ्या दुतांनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देवांची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्व पदवेदारा देवा जो हांव पावल दुसरो तुज्या भक्तान तुजे शांतीचे दूत जावं तुजे मोगाचे राजवटकेची खबर परगटली
तांची विनवणी मानून घेवन आमचे जिवीत तुझ्या मोगाच्या मार्गान चलय आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवी तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सान पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भोव मोगाचें सोमयेच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगीं वेगीं तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां दगान खोडून वेतेलीं. तरी पूण ताच्या बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नव्या पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसाव. देखून मोगाचें ह्या गणितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. सोम्याची लांब सोंसणीकाय आमच्या बाचावेचो संदर्भ म्हूण लेखा. मोगाचें हें सकड तुमी पयलेंच जाणान. देखून तुमच्या दळपणांतावन तुमी पडना जावच्याक कायद्या विरोध चलतेल्या त्या मनशांनी वांकडे वाटेक तुमकां परतीनाशें सत्राय घेया. त्या शिवाय आमच्या सोम्याची आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जनवाय तुमचे थंय सडा जाय. ताका जावं महिमा आतां आनी सदांकाळ. देवाचें उतार हें देवाचे उदक. संतते तूं सामसो आसरो. पर्वतोंगोर अस्तित्वान येवचे आदी पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदी. ससनातावन ससना पर्यंत तूं सामसो देव. सर्वेस्परा संततेचे संतते तूं सामसो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशे फर्मान दिवून मनशाक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततेचे संतते तूं सामसो आसरो. आमची जिणेची अवधी 70 वर्सां आनी बळ भलायकी आसल्यार 80 हांतली सडावत कश्टां वावटेन भरलेली आनी पोकळ. 30 कणकेर जातात आनी आमी ओंबोर पेता. सर्वेस्परा संततेचे संतते तूं सामसो आसरो. सर्वेस्परा संततेचे संतते तूं सामसो आसरो.
ख्रिस्त स्वभाव तुमच्या अंतस्करणाची तोळे उघडो अशी कसल्या परवशात तुमका पेल्या ते तुमका कळीत हालेलुया 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 सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता उपरांत जेजूक ताच्या सुत्रांनी समटोवन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फरिसेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले मेस्त्री तूं एक सत्वादी म्हणून आमी जाणाव तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरते उलोवंक तुका कळना बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या खैद्या समाकी विरोध आमी तो फारी करिजेगी करूंक नजो जेजू तांचो गात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात एक नाणें हांगा हाडा हांव तें पळयता ताणें ताका एक नाणें हाडून दिलें तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी ताणी जाप दिली चक्रवर्तीची जेजू तांकां म्हणालो तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया इतलें आयकून तें सर्व ताचे विशयांत आजाप पावलें देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता आयचे शुभवार्तेन आमी पळयता देवाचे देवाक रायाचे रायाक वचनो ह्या उतरा मुखांतर जेजू ह्या संवसारांत आजची सर्व संगती देवातावन आयले म्हळें पयले रुजू करता त्या देखून त्या लिपयेंत काली चक्रवर्तीची रुपणे आनी लिपी आसली त्या देखून चक्रवर्तीक ती फावो जाता जाल्यार देवाकी ते दिवंक आसा म्हळें सांगता आसतना ह्या सगळ्या श्रेष्ठ रचणार देव देखून ताका सर्तीक मान फावो म्हणून ह्या मुखांत दर्शिता दुसऱ्यान हर एक संगतींत देवाक पयलो स्थान आमी दिवंक आसा त्या देखून आमी कशें ह्या गव्हर्मेंट अशें खंयचीय वस्त आमी यूज करता तर तातूंत GST आसा म्हळ्यार एप्रूव्ड केल्लें टेस्टेड ओके म्हणून गव्हर्मेंटान केल्यार मात्र आमकां खंयचीय प्रॉडक्ट यूज करूंक जाता त्या देखून आमी हर एकाकी टॅक्स भरूंक आसा आनी खंयचीय वस्तू काडयतना ताका टॅक्स भरूंक आसा की 50 पैसे की 1 रुपया वेता तशेंच गव्हर्मेंटाक आमी पयशे दिता आसतना आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत वापरता आसतना जावं करून आमी विविध कारणाक आमचो जीव वापरता आमचो जीव खंय तावन येता त्याच देवा तावन येता त्या देखून देवाकी आमी GST दिवंक आसा कशें देवाकी आमी गौरव दिवंक आसा देवाक मान दिवंक आसा आनी आमच्या जिविता मुखांतर ताका कितें गरज आसा तें आमकां दिवन त्या मार्फत आमी देवाची GST फारीक करूंक आसा तर आमचें जिवीत बऱ्या रितीन पवित्रपणान जावच्या खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया पेज नंबर 124 मुखांत
म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आमच्या गोंयचेच्या आदवास सर्वेस्पर मानून घेव. भोव खणवळ्या बापा तुज्या भक्ता जुवांव पावल दुसऱ्याच्या उगडासाक तुजे वेदी वयर आमी दवरता त्या देणयांचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी जशें ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुवें ताका महिमेक पवयलय तशेंच आमची पातकां बगसून आमकांय तुज्या सस्नाचे महिमेंत एक दीस वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासोया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तही जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमून तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकप्याच्या आदें ताणें उंडो घेतलो, तुका देन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरीच्या वंचतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Poverty so good purgatoria. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे ती सोपती भाग्यवन धर्मदुतां भाग्यवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज नामां दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देरगेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक पोटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया एकामेका आमी पळयव्या हांसो दिवया शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लभलेली आमी सर्व सुपागे. Mona
स्वार्पांक जीवित लाभो सिद्धी निवासात पावय जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आया तुका राखून रावया लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये दोळे आमच्या दंप्या काळजून तैलाची सुकार गांधव्या ऐसो सोबीत दीस आमच्या जिवितांत ताणें फावो केला आनी हांगासर येवंक आनी त्याच सुम्याची कूड सेवंक आमकां फावो केल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबाक ताका आमी समर्पण दिवया. आमच्या मोगाच्यांक आमी ताका समर्पण दिवया. आमच्या लागीं मागणें विचारलेल्यांचो आमी उगडास काडया. आमी मागता म्हणून बसयलेल्यांचो आमी उगडास काडया. आज आमी विशेष ते सावन दवरून हांगासर नोवेनाक आयल्या ते सावन त्या सोम्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. आयच्या दिसा जल्मा दिवस वार्षिक दीस आचरण करच्या पासत आमी मागया. सोमी तांकां नव्या हुरुपान बरोवन दी. नव्या जिविता पासत ताणीं अर्गां दिता आसतना तसो सोमी तांकां नव्या कृपेन बरोवन दी. आयच्या दिसा बरे फलितांश येवन बरो गव्हर्मेंट रुता जावच्या पासत आमी मागया. बरे पावसाचे देणे आमकां पावस आमच्या पासत आमी मागया. प्रार्थोया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा जो हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताची परब संभ्रमून सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक घटाय तीर जावं आनी वाडूं हे परी आमचो बाबार्थ शाबितायेन सांबाळून तुवें दाखयल्ल्या सोडवण्याच्या वाटेन सरगार पावो पर्यंत आमी सुखान आसतना चलून वचूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्तीचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मागे वोलसुवां पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वोपरीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागे वंजुवां पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमको ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र येवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियों तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें तें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियों आमकां कृपा लाभय आमच्या कुटुंबा मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या न्हू जायते उपकार घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या आमचो बागेवून सांजुवां पावल दुसरो ताच्या विनोतेन आमकां हर एकल्याक एका न्हय एका रितीन बरेंपण जेजूतावन लाभलां देखून ह्या महान संता खातीर आयच्या दिसा आमी विशेष रितीन अर्गां दिता आसतना हांगासर एका स्त्रियेचें पेट स्कॅन केल्लें तें नॉर्मल आयलां अर्गां दिल्यांत तशेंच लग्नाचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एक घडी बोर मावून रावून आमच्या काळजांत आसले ते अर्गां उलय जेजूक आमी भेटोवन दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवून जुवां पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता ताच्या मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी दिन वाचता ताचे बरें बागेवणपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सांजुवां पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या ये बागेवून सुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संत तुज्या जिवितांत भरली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलो अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलो खास आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां गुमोग कर तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू साबार गरजो तेसावां विनवण्यो घेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत आमी आयल्या तुमचे पैकी साबार आनी हांगासर विनवण्यो तेसावां समर्पून दिल्यांत ती आज त्या तेसावां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागता आसतना आमच्याय तेसावां खातीर जें कितें आमी पातयेडेन मागता तें सगळें आमच्या संताच्या विनवणे मुखांतर देवा तावन आमकां मेळटा म्हणली आमची पातयेणी भायर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्याची कोर्ट केस फॉल्स केस बेगिन्स इत्यार्थ जावंक एकल्याक बरो जिणये सांगाती मेळोवंक आनी काजार बऱ्या रितीन जावंक एकल्याच्या आंगार पडिल्ले किलॉयड आनी फिब्रॉयड बेगीन गूण जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड बेगिन्स हाताक मेळोवंक एका स्त्रियेचो रिपोर्ट बरो येवच्याक आनी पांय गूण जावच्याक एकल्याक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें फलितांश फावो जावंक USA वचोंक आसच्या एकल्याक बरी भलायकी आनी सर अडकळी निवारच्या खातीर जॉन्डीस गूण जावंक शिकोवंक बरी मोतीक समाधान घरान समाधान मेळोवंक बरें काम मेळोवंक वायट विघ्नांतले निवारूंक कातीच्या एलर्जी तावन बरेंपण जोडूंक मागलां बरें काजारी जिवीत जियोवंक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक एका भयणीक इस्कॉलाचें काम पाटी मेळोवंक जाग्याचे पयशे मेळोवंक 8 जाणांक बऱ्यो सैरिक्यो मेळच्या खातीर मागलां एका भयणीक मागल्ले उपकार मेळच्या खातीर इस्कॉलाचें काम पाटी मेळोवंक एका स्त्रियेचें डायालिसीस
ते बेगीनच रावच्या खातीर रीण फारी करूंक तांक बरी न्हीद पडोवंक पेंकटाची दूख गूण जावंक वाटेचे समस्या बेगीनच परिहार जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दुबई पावुल्ल्या एका तरणाट्याक बरें काम आनी इंटरव्यू पास जावंक एकल्याची शिरांची आनी पांयांची दूख उणी जावच्या खातीर दोगां जाणांनी मागलां एका कॅन्सर पिडेस्ताक ताच्या मोतीच्या समस्यांत तावन आनी ताका बरी भलायकी मेळोवंक आनी दिसपट्टें खाण बऱ्या रितीन सेवच्याक साध्य जावंक एकल्याचो गरजा विकून वचोंक इस्कोलाक वेच्या सर भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आवय बापूय खाल जावन जिवंक एका स्त्रियेची सर्जरी आयच्या दिसा ती जावंक आसा बऱ्या रितीन जावंक संपूर्ण बरी भलायकी मागोवंक मेळच्या खातीर मागलां धर्म भयणींनी तांच्या जाग्यार काडूंक चिंतिल्लें बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक विशेष रितीन आयच्या दिसा मागलां आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी मागया आमकां बरो सरकार फावो जावच्या खातीर आनी तशेंच ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आमकां जाय आसलो बरो पावस निरंतरी येवच्या खातीर आमी मागया एक घडीभर मौन रावया आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी मागया तूं आमकां पाव येवकरीस तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी संतां भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नामान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वस्व तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या पर्जेक भोगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिले ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर्व विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वस्व तुमचे सोवे आसो भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं ताची देख घेवन आनी करपणी जेजूचो पटलाव करून सवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो अल्तरीचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा ताचे देखीक शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नीक संतोष भोगूंक तुमी फावो आनी सर्व पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां तुमचे सोवे आसो बागी दिसा अर्था बरीत आराधन तशेंच मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन जेजू थंय आमचें गमान दवरूंक क्रिस्ता सारकी आमची जिणी जिवोवंक आमकां उलो दिल्ले आसात मानादीक बाप विवियन रोड्रिगास गांवान कोल्लंगाणा पिरगजीचे थोड्याच दिसां आदीं ते हांगासर बाचपे पिरगजीचे नवे सहाय्यक विगार जावन तांणी तांची सेवा आराम केल्या तांकां वोट मेळोवन 2 वर्सां जातात तांची म्हाका बरी वळख आसा आमी सेमिनारींत सांगाता आसल्या भोव
हुशार सुटसुडीत मोगाळ माईपासी आमचे याजाक विवियन रोड्रिगस आणि आज हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान आराधन चलोवन आमकां देवाक लागीं हाडिल्ल्या तांचो हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान उपकार पवडता आनी तांचें याजाकी जिवीत ह्या बचपे पिरगजींत सुफळ जावं दी आनी तांकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान देव सदांच लाबोवन दी म्हूण मागता आसतना परत तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो उपकार पवडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां हांगासर वाजंत्र खेळून गितां गावन आमकां आराधनाक आनी मिसाच्या बलिदानाक आदार दिल्ले आसात मानेस्त सायमन रोड्रिगस तांचोय हांव उपकार पवडता. देव बरें करूं. मोगाच्यानो आज पयले फावटी मानादीक बाब विवियन रोड्रिगस हांगासर आमच्या पूंछ शेताक येवन तांणी तांची सेवा दिल्या. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांगासर आमी एक सोबीत गुलोबांचो एक बुक्को तयार केला. सोबीत ते गुलोब आनी हाचो संकेत जावन आसा आमचो पत्र्या तांचें जिवीत ह्या गुलोबा बरींच परजळोवन दी सोबीत जावं दी. क्रिस्ताचो परजळ तांचे थावन ह्या पिरगजींत आनी मुखल्या दिसांनी हेर पिरगजींकी फावो जावं दी म्हूण आशेवन तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां ह्या पुंतळाक हांव मोगान स्वागत करता आनी अभिमानाचो संकेत जावन हो फुलांचो तुरो तांकां अर्पिता. उबी रावात जेवणाचेर आशिर्वाद. एक घडी भर आमी आमचे दोळे धांपया. जेवण सेवंक जायनातली आनी जेवण मेळनातली निर्गतींक पसती आमी 2 मिनटां भर मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा पासून तुका अर्घां दिता आसतना आज विशेष रितीन हांगासर नोवेनाक येवचे भाग आमकां फावो कर. हांगासर नोवेनाच्या क्रेक हें जेवण एकवटाचें जेवण जेवता आसतना तें तयार केल्ल्याचेर आनी सेवच्या आमा सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. हे आमच्या कुडीक आनी आत्मीक घटाय आमकां दिवन तुजी सुवार्ता ह्या सगळ्या संवसारार आमच्या जिणे मुखान प्रगट करूंक आमकां बळान बरोवन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सो विनंती कर बघे सचे कृपेन निरमगाम देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.